की माझे घर हे लोकांक मेळपाक जाय, ते घर फक्त गोंयकारांकूच मेळपाक जाय, ते मायग्रंटांक मेळपाक जायना, ज्यांच्यांनी जागे आमचे चोरला, ज्यांच्यांनी आमचे जागे एन्क्रोच केला, इल्लीगल वोटिंग कार्डा केला, गव्हर्नमेंट जॉब घेतला, त्यांची घरां रेग्युलरायज जॉब म्हणल्यार हे व्हडले पाप। आणि हे सगळे आमचे दुर्भाग्य गोंयकारांचे की आम्ही हे जाग्याक लागून झगडटा, पण हांगा हे अमित शाह येता, प्रमोद सावंत येता आणि दोगूय जाण येतात आणि माझे घर म्हणटा आणि मायग्रंटांची घरां रेग्युलरायज करता। थोडेसा डेटा आउट जाता, डेटा ते कलेक्ट करतलेच, लोक आपले एप्लिकेशनां करतलेच, तो डेटा आरटीआयच्या थ्रू मेळटलोच, कोणाची कितली घरां आसा, कोणे एप्लिकेशन केला आणि कोणाची रेग्युलरायज जाल्या ती फुडले असेंब्ली येता म्हणसर कळटलेच, फुडले इलेक्शन येता म्हणसर फुडल्या मान्सून सेशनाक हेचो सगळो डेटा आउट जावपाक जाय। सो तेन्ना लोकांकूय कळटलें की कोण गोंयकार बेनिफीट जाला आणि कोण मायग्रंट जाला। 10 to 20% गोंयकार मॅक्झिमम बेनिफीट जातले, 80% मायग्रंट जातले। सो तेका लागून आमचो हे जे माझे घराचे जे स्कीम आसा जी मायग्रंटांक मेळटा तेच्या आमी विरोधान आसा, ते ऑलरेडी चॅलेंज केल्लेच आसा, कोमदादान केला आणि कोणे चॅलेंज केला ती चॅलेंज जातली, पूण गोंयकारांक हक्क मेळपाक जाय, गोंयकार जे कोमदादाचेर आसा तांकां हक्क मेळपाक जाय। हेका लागून आमी सदांच आवाज काडीत रावतले, कित्याक जेन्ना आमी 2019 पोगो बिल ड्राफ्ट केल्ले तेन्ना आमचो तिसरो मेन मुद्दो आसलो तो 100% कोमदाद लँड टू गोवन ओनली, गोंयकारांकूच मेळपाक जाय आनी जे गोंयकारांची घरां आसा रेग्युलरायज जावपाक जाय, हे आमचो डिमांड आसा आनी तो डिमांडाचेर आमी ठाम आसा। सो अमित शाह जो येता पयलो डिमांड आमचो आसा की तेणी म्हादयचेर स्टेटमेंट करची, म्हादय कोणाक आसा ती। दुसरो तेणी सांगचें की जे म्हाजे घरान जे आयज तो इनॉग्रेशन करतलो नाल्यार ओपनिंग करतलो माझे घर म्हणून, आयज माझे घर लॉन्च करतलो जाल्यार माझे घरान कितले गोंयकारांचो डेटा तेंच्या कडेन आसा, गोवन वर्सीस नॉन गोवन कितलो डेटा आसा, कितले झोपडपट्टी ते रेग्युलरायज करता, कितले गोंयकारांची ते घरां रेग्युलरायज करता, हो डेटा तेंच्यांनी आउट करचो। आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हटल्यार जो युनिटी मॉल जो येता चिमला, त्या चिमला गावात त्यांनी विजिट करचे, व्हर्च्युअल थंय ओपनिंग ना करच्या आधी, ओपनिंग लॉन्च ना करच्या आधी तो प्रोजेक्ट त्यांनी गावात येवचो, गांव पळोवचो, ट्रायबलांक मेळचो, ट्रायबलांगेर जेवचो, आमचे एसटी जे भाव आसा तेंगेर जेवण जेवन तो तळ्यार वचपाचो, तळ्या वयले लेक ते पळोवन त्या गांवाची नाशाडी कशी जातली, गांव कसो डिस्ट्रॉय जातलो हे सगळे दोळ्यान तेच्या पळोवन मागीर तेणी प्रोजेक्ट कितें आहा तो लॉन्च करचो, ही आमची मागणी आसा। सो पळोवया बीजेपी कडेन कापासदाद आसा काय ना ते। जर बीजेपी कडेन कापासदाद आसा आनी जर आपले जगातली सगळ्यात व्हडली पार्टी म्हणटा, आख्खो पुलीस फोर्स आख्खे सगळे आयज तेंच्या फुडल्यान आसतले, कोण जर मस्ती करता तेंचेर मागीर NSA लाय, तेंचेर पोलीस केसीस घाल,